प्रेस कॉन्फरन्स नॉर्थ गोवा SP जी घेतलेली आसा आनी तातूंत तेंच्यांनी जे म्हटलां की ते चली मनीस मेंटली इल म्हणून आनी हो शब्द तेणें वापरला आनी म्हणटना अशें बी म्हटलां की हे जे आसा हे डॉक्टरांनी सांगलां म्हणून। आतां डॉक्टरांनी जर सांगलां जाल्यार तेका ज्या अवस्थेन ते गावले थंयसून व्हरोन एम्ब्युलन्सीसून तेका नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान व्हेले आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्या उपरांत डॉक्टरान तेका चेकअप केलो। ताजी ती परिस्थिती मानसीक संतुलन हाललेल्या भशेन जावन ते खंय तरी मिसबिहेव करपाक लागले पुलिसां कडेन आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी बरोवन दिलें की ही आमचे कडेन जे ह्या विक्टीम आहा पळय ते भुरगे ते हँडल जावचे ना त्या कारणाक लागून तेका IPHB रिफर करया म्हणून हे बरोवन तेंकां फक्त नोट दिला की ताजी परिस्थिती सारकी ना। जाल्यार हांव विचारपाक सोदतां गोंय राज्यान जे SP बीन येता पळय तुमी डायरेक्ट लोकांचे कोणाचें आयकता आनी मेंटली इल म्हणून शब्द वापरतात दोतोर सांगता म्हणून। आतां दोतोरांक जर थंयसर आमी जेन्ना हॉस्पिटलांनी वयता तेन्ना तांकां कळना म्हणून JMCन रिफर करता एक्सपर्टां कडेन। जेन्ना एक्सपर्टां कडेन रिफर करता जाल्यार त्या टायमाचेर तुमी हे शब्द वापरता ते पब्लिकली आउट कराप। त्या चेडवाची तुमी मानसीक स्थिती बाबा कशी आसा कितें आसा जावं ते एक्सपर्ट सल्ला तुमकां कितें दिता जावं त्या डॉक्टरांनी तुमकां कितें सर्टिफिकेट दिल्या हे रिपोर्टांक रावप ना डायरेक्ट डिक्लेअर करा जे पुलीस सांगता ते फायनल डिसिजन मागीर आनी कोर्ट बिल्ट कित्याक जाय तर ते। आज जी परिस्थिती त्या चेडवाची हेंच्यांनी पळय जी क्रिएट केल्या न्हू हेका कारणीभूत जे आसा पळय हे पुलीसूच आसा। कित्याक की ताजो हांवें एक जो तेज्या वांगडा रावन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तांच्यांनी सांगलां जे SP आहा पळय तेंच्यांनी म्हटलां की परवरी एक FIR रजिस्टर जाल्या आनी ती FIR तेंच्यांनी म्हापसा ट्रान्सफर केली तेज्या उपरांत ते चेडवान पुलीस बरें काम करिना ते शब्द तेणें आवळोवन घातले कितें पुलीस ताका कॉपरेट करना म्हणून तेणीन मागून ट्रान्सफर DYSPक रिक्वेस्ट करून ती ट्रान्सफर केली वुमन्स पुलीस स्टेशनाक हे सुद्दां शब्द म्हटलेले आसा। जेन्ना ही मॅटर हांव हँडल करतालें म्हणजे हांव पळयतालें ताका हेल्प करी कित्याक ह्या अख्ख्या स्टेटीन ते भायले कंट्री चली आनी स्टेटीन ते खूब जाणां कडेन तेणीन NGO कडेन हेल्प मागली पण ताका ती जाय तशी हेल्प मेळ्ळी ना। पण जेन्ना ते म्हाका रिफर जालें म्हाजो नंबर कोणी ताका दिलो आनी त्या उपरांत हांव थंय परवरी जेन्ना गेलें त्या टायमाचेर तेजी सत्य घटना जी आसा पळय ती कॅप्चर जाल्ली आसा PI परबाच्या ऑफिसान कॅबिनान ते मातशें काडा पळया ह्या SPन काडचें सत्य कितें आहा तें सांगपाकूच जाय जाल्यार। आनी ताज्या उपरांत जेन्ना थंयसर LPSI देसाय आसा प्रज्योती देसाय जाल्यार तिच्या फुड्यान ते जेन्ना ताका तापयले पळय भायर ते प्रश्नांचो भरिमार केलो पळय त्या उपरांत ते हँग जावन तांच्या फुड्यानूच ते ब्लड वॉमिट केलो। ताका एक ह्या हा प्रॉब्लम आसा ब्रेन ट्युमराचो ताका रगत जेन्ना ताका हायपर जाता पळय म्हणजे जमाना न्हू ते हँग जाता तेज्या तकलेचेर जेन्ना ल्हान आसतना खंय एक इन्सिडंट घडलेलो अशें ते चेडवान म्हाका सांगलेलें आसा। इन्सिडंट घडला त्या टायमाचेर गाडी खंय हेजेर बसल्या लायटीच्या खांब्यान ती लायव्ह वायर तेच्या तकलेर पडले पळोवचें वचून कोणी न्हय ताजेर एलिगेशन घालतना SPन कितले वचून पळयलें ताका तूं पुलिसांचे जेव्हा तूं पर्सनली कित्याक वचोंक ना पळोवंक बाकीच्या इतर स्टेटीन आमी पळयता SP सुद्दां वयतात पळोवपाक विक्टिमांक तुमकां जर हेल्पूच करपाचें दिसता जाल्यार तुमी हे IPS आसा तुमी तुमची ड्युटी दी तर तेजे हांगासर सगळें उलपाल्लें आसा आनी त्या उलपाल्ल्या कारणाक लागून ताका ब्लड क्लॉट तयार जाता आनी ताका कोणी तापोवपाचें ना ताका प्रॉब्लम फेस केला तेणें कितें तरी जाला त्या कारणाक लागून ते इतले हेचेर येयला आनी तेजे कितें इन्सिडंट घडला तो आमकांय खबर ना हे इन्सिडंट कितें घडला पळय तें थंय सांडलां आनी ताका मेंटली इल म्हणून तुमी डिक्लेअर करता। जेन्ना SP सांगपाक हें विसरलो आपल्या पुलिसांचे आनी जेन्ना थंयसर एंटीसेप्टिक बेल तुवें जेन्ना म्हटलं की ब्रुनो फर्नांडीस मॅटरान थंयसर एंटीसेप्टिक बेल चालू आसली कोर्टान पॉक्सो कोर्टान त्या टायमाचेर जे पॉक्सो कोर्टाची जज आशिल्ली जस्टीस दुर्गा मॅडम तिच्या फुड्यान तेच्या फॅमिलीन अटॅक केलो मागीर जेन्ना ओपन कोर्टान हियरींग चालू आसता त्या टायमाचेर ते चलयेचेर फुडें बसलेले आसतना फाटल्यानसून अटॅक जाता जो मोबायल काडून फोडलो आनी अटॅक जालो पळय हे तुमी कितें हायड केलें पुलिसांनी तुका जर इतलें सगळें इन्फॉर्मेशन गावतालें हें बीन तेणें सांगूंक जाय आसलें की हेंच तें चली म्हणून ताज्या पयलीं थंयसर आनीक जालें इन्सिडंट ताका नाचयलें पुलिसांनी ह्या पयलीं धाडलें ताका आउटपोस्टार हाडलो ना मागीर धाडलें ताका परवरी रावता तूं परवरी वचून कर म्हणून परवरसून सांगलें आमकां ज्युडिशियल लागून तुका म्हापसा लागता म्हापसा धाडलें मागीर ताका तुमी आदले दिसा 2 दीस नाचयले पळय तें मातशें उलोवचें मरे एक विक्टीम एक जेन्ना कोणाक त्रास जाता ते मनीस तुमचे कडेन धांव मारून येता रडटा ते तुमचे कडेन पण तुम्ही ताका आयच्या सोडून तुम्ही ताका प्रश्न परते करता
बाबा तूं अशें कशें जेन्ना एक विक्टीम म्हणटा न्हू कित्याक ताका जर प्रॉब्लेम जाता विक्टिमाचें आयकपाक जाय. तुम्ही कोणूच आयकना. म्हयनोभर जालो जेन्ना ह्या ब्रुनो फर्नांडिसाची बेल जी आसा एंटीसिपेटरी बेल ही रिजेक्ट जाली, पॉक्सो कोर्टान रिजेक्ट जाली. रिजेक्ट जाल्या उपरांत म्हयनोभर जो टायम आसलो पळय त्या म्हयन्याभरान तुमकां तो गावना, एक्यूज गावना म्हयनोभर. आनी म्हयन्या उपरांत तो मदीं जर पळयलें आमी आमकां जशी अशी इन्फॉर्मेशन येवंक गावली की तो रोटरी क्लबाक खंय तरी एक फंक्शन थंयसर आल्डोणा करता आनी थंयसर येवन लोकांच्या मदीं आसा. मागीर हें तुमकां जर गावना तो धरपाक जाल्यार ऑफकोर्स तुमकां तुमी जाय तशें करूं शकता कायद्यान. कोण डिप्रेशनान वयचना, खंयचे चली मनीस वयचे ना, कोणाक वायट दिसचें ना. ते तुमचे कडेन मदत मागता, तुमचे पुलीस कॉपरेट करिना. ते अदर स्टेट आमचे कोण लागना. आमची ड्युटी आसा आमी तितली करता. आनी आज जे पळय एलिगेशन घालतात न्हू एसपीन पयलीं सारकी हें करचें. आनी हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा कडेन, तूं होम मिनिस्टर आसाय जाल्यार त्या चलये मनशाची अशी घटना तरी कितें घडली एक फावट तेजे कडेन माणुसकीच्या दृश्टीन पळयात. चली मनीस ते ताजी एज सांगल्यान तुमी, पण तुमी ते वचून पळयल्यान रे. काल हांव तुज्या वांगडा म्हाका जेन्ना एका रिपोर्टरान सांगलें मॅडम तुमचें नांव घेता तें म्हणून, हांव भियालें म्हाजें नांव कित्याक हांवें कितें केलां काय म्हणून. तें नांव घेतलें पळय तेन्ना ताणें रिक्वेस्ट केली की आपल्याक ऐश्वर्याक मेळपाचें आसा. हांव जीएमसीन गेले उपरांत ते रडोंक लागले. म्हाजे कडेन सुशागात उलयलें. खंयच्याच दृश्टीकोनांसून म्हाका तरी दिसूंक ना की ते मेंटली इल आसा कशें. सुशागात उलयताले ते, काय बरें कॉपरेट केलें आनी काय बरें स्टेटमेंट दिला एनजीओ. भितून असो स्टेटमेंट दिलो. फॉरेन्सीक लॅबान तेणें कॉपरेट केलें, पुलिसांकूय कॉपरेट केलें. तुमकां बाबा बुद्धा करपाक जायना. तुमी फक्त कितें तापोवण्यो आनी परतेच प्रश्न करपाक. तुमकां जर प्रश्न करता जाल्यार तुमी एक्युजा काडूंक जाय आसले. आज ज्या प्रमाणे ते सांगता न्हू, क्लेम करता कितें की बाकीचे भितून आनीक कोण कोण इनवॉल्व आहा, कितल्या जाणांक तुमी आपयल्यान. ते एका धमक्यो येताल्यो, हे धमक्यो तुमी आयकल्यान, तेजे कडेन बसोन उलयल्यान. पुलिसांनी आपयता ताका सकाळी आपयता ते सांज मेरेन बसयता म्हूण सांगलें. म्हाजे कडेन खूब कितें उलयल्लें आसा. बरें म्हाका घेवन यो जाल्यार पुलीस सांगता नाका म्हणून. कित्याक लागून इन्वेस्टिगेशन करता फ्री फायर आसचें, ट्रान्सपरन्सी दवरची. कित्याक सांग तुमचें इन्वेस्टिगेशनाक आमी कोण मदीं पडना, तर तुमचें इन्वेस्टिगेशन. पण ते इन्वेस्टिगेशनात जर पुलीस ताका जर परते प्रश्न करता जशें की त्या एक्युजाचे पासपोर्ट तूं हाडून दी, तो खंय आसतलो, हे जर सगळे ते चली जर सांगपाक लागले जाल्यार तुमचो रोल कितें. लिगला प्रमाणे तुमचो रोल कितें, तुमचें कितें काम. हे एसपीन आपल्या हांकां सकयल पेली कोण आसा पळय तेंचे कडसून सारकें इन्फॉर्मेशन घेवंक जाय. आनी खरेंच विचारात, हो प्रश्न विचारात की त्या चेडवाचेर कोर्टान तेजेर अटॅक जाला काय ना तो. कित्याक हांवें म्हाका जेन्ना न्यूज हो गावलो की भितून कोर्टान असो अटॅक जाला, हांवें कोर्टाच्या पीसीक सुद्दां विचारलें वचून बाबा हो इन्सिडंट खरो घडला. ताणें सांगलां हय म्हणून. जाल्यार हे इन्फॉर्मेशन एसपीन हेज्या मिडियाच्या फुड्यान पब्लिकेक कित्याक दिवंक ना की बाबा हेचेर असोच अटॅक जाल्लो म्हणून पयलो. सो त्या कारणान मे बी हो दुसरो अटॅक बीन जावंक शकता. घटना कितेंय घडोवंक शकता आनी घटना घडटाना कोणाक सांगून घडना. सो खंय तरी कितें घडला, घटना घडल्या आनी ते सांगता घटना घडल्या. आपल्याक विचार आपूण सांगूंक सोदता, आपल्याक त्रास जाता. सो फाल्यां ताका धमक्यो येयल्ले आसा, कितें आसा तुमी पळयात. ते तुमकां व्हिडिओ जावं ऑडियो कितें आहा पळय ते तुमकां आयकपाक जाता. तुमचे कडेन पासियन्स दवरा त्याचे बाबा आयकपाक पयलीं. आनी आज जे वॅन्झीन जो आम आदमी पार्टीचो एमएलए आसा तेणें असेंब्लीन आवाज उठयला. हांव रिक्वेस्ट करता वॅन्झीक की त्या चेडवाचेर खरोच अटॅक जाल्लो काय ना हे प्लीज व्हेरीफाय कर. आनी तोय बीन आवाज ह्या असेंब्लीन विचार सीएमाक. बाबा तुज्या होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर जे एसपी येता पळय ते अर्दवट कित्याक लोकांक मिसगायड करपाक लागून प्रेस दिता काय म्हणून हो प्रश्न मुद्दम करचो. मॅडम तुम्ही म्हटले की जो एसपीन स्टेटमेंट दिला अबाउट त्या चलयेच्या मेडिकला खातीर. एसपीन म्हटला जो स्टेटमेंट दिला बेज ऑन खंय डॉक्टरांनी जशें सांगलां तसो तेणी स्टेटमेंट केला एसपीन. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा. एसपी हो बारीक मनीस न्हय. IPS म्हटल्यार ताका इंडियन पुलीस सर्विसान ताका ते स्टार्स दिल्या ती तेजी कॅटेगरी आनी कॅपेबिलिटी पळोवन. ताच्या शिक्षणाची जी वैधता आसा पळय विद्वत्ता ती पळोवन ताका दिल्या. कित्याक तो लिगलान सारको एक्सपर्ट आनी त्या हितून ताका सगळें खबर आहा. इवन तो खंयच्या एका सायकॅट्रिस्ट मनशाक सुद्दां तो हँडल करूं शकता ही तेजी ताकद.
पण ही ताकद जेन्ना तो स्वताच मोडून काडटा, एक दोतोर सांगता आनी तो हांगा प्रेसाक आउट करता, ही तेणे आपले हे दाखोवन दिले की आपूण खंय तरी कमी उरला. ताणें डॉक्टराचें आयकून ताका बरोवन अजून दिवंक ना, अजून सर्टिफिकेट पावूंक ना की ते मेंटली इल आसा म्हणून. ते डेफिनेटली खंय तरी हायपर टेन्शनान आसा. आनी हायपर टेन्शन हें फक्त पुलिसां खातीर वाडलेलें आसा, कित्याक पुलीस कांयच ताका मदत करना अशें तेजो आरोप आसा. ते सांगता एवरी टायम ते सांगता. त्या कारणाक लागून थंयसर रिक्वेस्ट करून आमी वुमन्साक धाडले, पण वुमन्साचेर सुद्दां 10 दिसांनी तेंच्यांनी कितें केलें, चार्जशीट जाली फायल, कितें जालें पळयात. जेन्ना एंटीसेप्टरी बेल रिजेक्ट जाता जाल्यार पुलिसांक जो टायम आसता इन बिटवीन त्या टायमार एक्युजाक तेंच्यांनी अरेस्ट करपाक जाय आनी इन्क्वायरी जावपाक जाय. पुलिसांनी कितल्या पर्यंत तेजी इन्क्वायरी केल्ली आसा. आनी उरलो प्रश्न हांगा डॉक्टरांचो, जाल्यार डॉक्टरांनी जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बसल्या पळय ते जर इतले एक्सपर्ट आशिल्ले जाल्यार येल्ले गेल्ले कोण येतात पळय तांकां तूं हेच सर्टिफिकेट दितल्यो. आतां कोणाचे भुरगे जर मेले जाल्यार ती आवय आक्रोश फोडटा व्हडल्यान. जेन्ना कोणाचो मर्डर जाता जाल्यार तेज्या घरान आक्रोश फोडटा. ते कितें कितें उलयता, खूब कितें उलोवं नाका. इट डजंट मीन दॅट दे आर मेंटली इल. घटना कितें तरी घडल्या आनी ते तुमच्या फुड्यान हाडूंक सोदता आनी सत्य जें आसा तें फुड्यान हाडूंक सोदता. सो हेची जी पातळणी करपाची आसता पळय ती कोणें करपाक जाय, पुलिसांनी न्हू. हे पुलीस सगळें सोडटा आनी जे विक्टीम आसा तेकाच प्रश्नांचो परतो भडीमार करता आनी जो एक्युज सुशेगाद भोंवता. जो एक्यूज आसा तो खंय पॉलिटिकल कनेक्टेड आसा या आनी हेज्या खातीर हे सगळें प्रकरण घुंवयटा काय पुलीस बीन, हे घुंवळपाची प्रकरणां चलता. जावं शकता. कित्याक सांग, एज पर जे विक्टिमान म्हाका सांगिल्लें की तो जो एक्यूज आसा वो पयलीं आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट, एक्स कॅन्डिडेट. मागीर ताणें आम आदमी पार्टी बीन सोडली आनी आतां कितें तरी ताणें एडवोकेट कार्लोस आसा पळय जो आल्डोना MLA ताका सपोर्ट केल्लो म्हणून. पण तोय बीन आतां तो कार्लोस ताका कॅरूय करिना म्हणटा अशें आमकां आयकपाक येता. आमकांय खबर ना. पण त्या हितूनसून तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसलेल्या कारणाक लागून ताजे वयर कनेक्शन आसा. भायर आउट ऑफ इंडिया सुद्दां कनेक्शन आसा. कित्याक ताजी हिस्ट्री आहा. एक जे आमकां PIN पोरवोरीम सांगलेलें पळय ताका सालिगांव सुद्दां तेजेर पयलीं खंय जे एक हे चलयतालो तो आयुर्वेद सेंटर, त्या सेंटराचेर रेड कंडक्ट करून तेजी ती सील्ड केल्ले म्हणून. सो ताजी फाटली हिस्ट्री खूब आहा. आनी एका कोणी तरी हे आहा लेडी आसले तेणेन तेजेर घातलेले एलिगेशन घातलेले. ते मागीर कितें दिसता मिटयले पयशे दिवन कितें अशें कितें जाल्लें आसा म्हणून. सो हे आमकां सगळें पुलीसच सांगता. मागीर तुमचे कडेन सगळी इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां तुमी एक्युजाक फ्री एस्कॉर्ट करता, फ्री सोडटात तुमी. जाय तसो भोव म्हणटा, जाय तें कर म्हणटा. आज तो खंयसून खंय पावलो पळय, इल्लेले चलयांक हाडटा आनी त्या प्रमाणे तो सगळें हें करता. ताजी खूब हें आहा. आनी तशेंच जे ऑर्चर्ड लँड आसा पळय ती ऑर्चर्ड लँड ते खंय सेटलमेंटान हें करून भितरल्या भितर इंटरनल सगळें सेटलमेंटान करून हांगा MLAचो सुद्दां खंय कजन भाव बीन सगळ्यांनी इनवॉल्व आहा म्हणून सांगता. आनी त्यो फायली थंयसर आहा तेज्या घरान पडलेल्या. त्या कारणाक लागून तेणें हांगा म्हाका काल अटॅक जाला म्हणून 3 फायली व्हेल्ल्यो आसा म्हणून. कित्याक हांगासर व्हडल्या लोकांनी जे पळय लँड ग्रॅबिंग चल्लां पळय न्हू कितें तेंय बीन हांगासर कनेक्टिविटी आहा. हांव मागता जर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट आमच्या गोंयांत जर आसा न्हू जाल्यार तेंच्यांनी हो ब्रुनो फर्नांडीस म्हणटा पळय ताजेर थरो इन्क्वायरी करची. बाबा तूं इतलो जायज पयसो केला, कोणाचे लँड ग्रॅब केल्ले आसा आनी एक खंय कलांगूट खंय तरी तेणी लँड ग्रॅब केला खंय भायल्या भायर कोण 87 इयर्साचो जाणटो आसा तेजे सगळे हे करून फर्जरी करून तेजे घेतलेले आहा. हेचेर तुमी इन्क्वायरी बसात इन्क्वायरी काडा सत्यता भायर. ही रिक्वेस्ट करता. सो हांगासर खंय तरी त्या कारणाक लागून हे चेडवाचेर अटॅक जाता काय कितें हो प्रश्न आतां आमकांय निर्माण जाल्लो आसा. आनी आमी अशें उलयता म्हटल्या बरोबर मागीर सायडीकसून कोण ना कोण तरी येतले आमचेर एलिगेशनां घालपाक. मे बी फाल्यां म्हाजेरूय एलिगेशन कितें तरी घालूं शकता. कित्याक आजकाल तुमी जाणान कोण फुडें येयलो सत्य भायर काडूंक सोदता, सत्य फुड्यान येता जाल्यार खंय तरी प्रोटेक्शनाक कोण ना कोण तरी येवंक सोदता एलिगेशनां घालूंक. सो एलिगेशनां हांवूय म्हणून कितें आमी NGO आसात आमी तांकां प्रोटेक्ट करता. कित्याक तूं वच फुडें सत्य कित्याक तें दाखय. आनी पुलिशीक सुद्दां आमी कॉपरेट करता. काल सुद्दां हांवें पुलिसेन सांगलें म्हाका फक्त 1 मिनीट ते चलये कडेन उलोवपाक जाय म्हणून. जेन्ना हांव थंय गेलें आनी ताका एकूच सांगलें जें कितें आहा तुका घटना घडल्या सत्य घटना कितें घडल्या पळय ती पुलिसीक सांग म्हणून. त्याच्या उपरांत तेणी सगळें सांगलेलें आसा. भितून पुलिसाच्या आनी जो NGOचो रोल आहा जो फॉरेन्सीक लॅबाची कितें टीम आहा तेंच्या भितून आहा डॉक्टर आनी भितरल्या भितून चालू आहा. सो ते चेडवा कडेन मातशें बरें उलोवचें.
बरें उलयना जाल्यार कशें जातलें. कित्याक असली प्रकरणां आतां आमच्या गोंयांत दिसपाक लागली म्हटल्यार ही मोठी दुखाची गजाल. दुख्खाची गोवा म्हटल्यार एक सेफ आसा, टुरिझम स्पॉट आसा आणि तुमचे हेतून कितें मत आसा आनी तुमी कितें अपील करूंक सोदता गोंयच्या सीएमा कडेन? गोंयच्या सीएमाक हांव एकूच सांगूंक सोदता, तुमी होम मिनिस्टर असल्या कारणान जेन्ना अशी रातची घटना घडटा त्या टायमाचेर खंय तरी पुलीस जे पेट्रोलिंग आसा तें खंय तरी कमी पडटा. कित्याक सांग, फातोरच्या टायमाचेर कसलीय घटना घडोवंक शकता, लोक न्हिदेले आसता, सो लोकांचे येणे वचणे कमी आसता आनी कोणाचे फुड्यान इवन घटना घडली सुद्दां ते सांगूंक वचना. सीसी कॅमेराज आसा, टीव्ही वयर बसयल्ले आसा ते तर चलच ना, युजलेस जाल्ल्यो आसा ना. तेंची आमी केन्ना फुटेज मागयली जाल्यार ती फुटेजूय आमकां मेळना. सो हे सगळे इशू जे आसा हे असेंब्लीन हायलायट कोणी तरी करून ते बाबा कॅमेरा खंय तरी अख्ख्या गोंयभर घातले ते सारखे जर जाय जाल्यार खुबश्या घटनांक तोड फुट्टा, मार्ग फुट्टा आनी वाचा फुट्टा. पण आमचे सीएम जे आसा तेजेर तेजेर लक्षच घालिना आनी सीएमान ही जी ब्रुनो फर्नांडीस मॅटर जी आसा पळय ही ह्या चलयेची कितें जाल्यार हितून थरर इन्क्वायरी बसोवची कित्याक की तितून खुबशी घटना जी आसा आनीकूय कनेक्टेड आसा. जरी त्या चेडवाच्या लायफान कितें जर घटना घडल्या, एफआयआर जालेत म्हणून जायना, बाबा कितें जाला आनी भितून जर जाग्यां बद्दल आमच्या गोंय राज्याची जे ऑर्चर्ड लँड आसा पळय ते जर सेटलमेंटाक जर इंटरनल भितूरल्या भितून जर कितें चलता, ग्रॅबिंग चलता जाल्यार ते सुद्दां ह्या सरकारान पळोवपाची गरज आसा, अत्यंत गरज आसा. कित्याक सांग, खंय तरी गोंय राज्याचे जे फ्युचर आसा हे फ्युचर ह्या जमनींचेर आसा ताकी आमच्या येणाऱ्या पिळग्यांक ते फ्युचरान ते गावचे. पण अशें न घडटा भायल्या भायर हे सगळे ग्रॅबिंग चल्लां आनी हे अशें ब्रुनो फर्नांडीसा सारके बसतात मनीस आनी भितूरल्या भितून हे घोळ सगळे चालू आसा. हेचेर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी हे जी हे आसा पळय इन्क्वायरी ही कडक करची. मॅडम, तुमकां दिसता की हेतून आनीकूय चेडवां अशी इनवॉल्ड आसतली ह्या सगळ्या प्रकरणांक? अशें कितें दिसता? म्हाका आयडिया ना, कित्याक आमी इतले थरर भितून डीप भितून वचोंक शकना. कित्याक हे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय हे पार्ट पुलिसांचो, आमचो पार्ट न्हय तो. दे आर द ऑफिसर इन चार्ज. या, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.